गोयचे प्रजे खातीर आणि काँग्रेस पक्षा खातीर आपणे भरपूर काम केलां तेन्ना पक्षान जर तिकेट दिली जाल्यार निश्चितूच लोकसभेची वेंचणूक लढयतलो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान स्पश्ट केलां. तशेंच तिकेट दिली ना तरी लेगीत काँग्रेसी वांगडा कायम आसतले अशें तांचें म्हणणें आसा. हैदराबाद पुलिशेच्या गुन्ह्या फाट्यान ऑनलायन फटवणूक प्रकरणात बुधवारा कोलवाच्या सोनार भाटी वाठारांतल्या कायट्स नेस्ट बंगल्याचेर धाड घातली. ऑनलायन पद्दतीन फटवणूक करपी 7 दुबावितांक अटक केले. हैदराबादाच्या गुन्ह्या फाट्यान ऑनलायन फटवणूक प्रकरणात हेर देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी धाड घातल्यात तेन्ना ह्या 7 जाणांक अटक केलेली आसा. हैदराबाद पुलिशेच्या गुन्ह्या फाट्यान हे ऑनलायन फटवणूक प्रकरणात बुधवारा कोलवाच्या सोनार भाटे वाठारांतल्या कायट्स नेस्ट बंगल्याचेर धाड घातली आणि ऑनलायन पद्दतीन फटवणूक करपी 7 दुबावितांक अटक केलेली आसा. हैदराबादच्या गुन्ह्या फाट्यान ऑनलायन फटवणूक प्रकरणात हेर देशांतल्या कांय वेगवेगळ्या वाठारांनी धाड घातिल्ली. दोन 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेत उत्तर आणि दक्षिण गोंयांतल्यान भाजपाचो खासदार वेंचून हाडपा खातीर गोंयच्या लोकांनी तेंको दिवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक भाजपा पक्षांत 9 वर्सां पुराय जाल्ल्या खातीर संपर्क से समर्थन यात्रेक सुरवात जाल्या. बुधवारा केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, भाजपा प्रदेशा अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाजीर आशिल्ले. निरंकाल बेतोडा वाठारांत रावपी वानरमारी जमातीच्या भुरग्यांनी शिगणे व्हाळांतली सरकारी मुळावी शाळा उक्ती दवरपाक आदार केला. वानरमारी जमातीची सुमार 19 भुरगीं आनी शिगणे व्हाळाची 8 भुरगीं मेळोन वट्ट 27 भुरगीं ह्या शाळेंत शिकतात. शाळेंत एकूच शिक्षिका आसून आनीक एक शिक्षिकाची नियुक्ती करची अशी मागणी पालकांनी केल्या. वानरमारी जमातींतल्या भुरग्यांनी शिक्षणाची आवड दाखयल्या म्हणून फुडाराक हे जमातीचे बरे दीस येतले असो अदमास आसा. तिशे बोरी वाठारांत मरण आयिल्ल्या बिबट्याची दोतोरांनी तपासणी केल्या उपरांत ताची भलायकी बरी नाशिल्ली अशी म्हायती पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान स्पश्ट जाल्या अशें आरएफओ दीपक तांडेल हांणी सांगलें. 2 बिबट्यांच्या झगड्यांत एकल्याक मरण आयिल्ल्याचो मुळावो अदमास उक्तायलो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें.
नागरी पुरवण खात्याच्या दिवचलच्या कार्यालयाची सुवात सामकी अपुरी आशिल्ल्यान ह्या कार्यालयांत अडचण निर्माण जाता। सुवात ल्हान आशिल्ल्यान कर्मचाऱ्यांक धड मेकळेपणान काम करपाक मेळना। दुसरे वटेन रेशन कार्डा विशीं आनी हेर कामांक लागून थंय येवपी लोकांची तर सामकी गैरसोय जाता। गर्दी जातकीच तर कार्यालयांत कोंडी जाता। दिवचलच्या सरकारी कार्यालय संकुलात नागरी पुरवण कार्यालयाचे काम चलता। बागा दर्यादेगेर लोकांचे मोबायल फोन चोरपी दोगा चोरांक कालांगूट पुलिसांनी अटक केली। दुबावितांकडल्यान 1.30 लाखांचे 11 मोबायल फोन जप्त केले। अटक केल्ल्या दुबावित चोरां मदीं सूरज राजेंद्र रविदास आनी सनी हुसेन दुल हांचो आस्पाव आसा। ते बागा राबित्याक आशिल्ले। पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण दोगांय दुबावितांक बागात चोरयेच्या दुबावांतल्यान ताब्यात घेतिल्ले। झट्टे वेळार तांचे कडेन वेगवेगळ्या ब्रँडाचे 11 मोबायल फोन सापडले। ह्या मोबायलांचे मोल सुमार 1,30,000 रुपया जाता। चौकसेच्या वेळार दुबावितांनी वयले मोबायल बागा दर्यादेगे वयल्यान चोरिल्ल्याची कबुली दिली। ओडिसांतल्या बालासुरांत जाल्ल्या भिरांकूळ रेल्वे अपघाताची सीबीआय पंगडा वरवीं चवकशी चालू आसा। तशेंच महत्वाची गजाल म्हटल्यार ह्या मार्गा वयल्यान आतां येरादारी वाहतूक परतून सुरू जाल्या। रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव पुराय परिस्थितीचेर नजर दवरून आसात। ह्या अपघातांत 2 एक्सप्रेस प्रवासी गाडयो आनी 1 म्हालगाडी हांचे मदीं धडक जाल्ली। सीबीआय पंगड घडणूक थळाचेर दाखल जाल्ल्या उपरांत तांणी वेगवेगळ्या मळांचेर चवकशीचें काम सुरू केलां। मजगतीं रेल्वे मंत्रालयान अपघातग्रस्त लोकांच्या म्हायती खातीर टेलिफोन हेल्पलायन प्रसारीत केल्या। भारतीय रेल्वे हेल्पलायन 139 आनी VMC हेल्पलायन 18003450061 आनी 1929 ह्या हेल्पलायनचेर गुंतवणूकदारांनी संपर्क सादचो अशें आवाहन रेल्वे मंत्रालयान केलां। वाळपय वड तिनात मासोर्डे बंदार बुधवारा नगरपालिकेन जेसीबीच्या सहकार्यान नाल्यांतलो गाळ काडपाक सुरू केल्या। ह्या बांदार गणपती विसर्जन थळ आसा। तशेंच लोक लेगीत ह्या बांदार बसपाक येतात। विसर्जना खातीर हें एक पवित्र स्थान आशिल्ल्यान पावसा पयलीं हो नालो नितळ करप गरजेचें अशें थळाव्यांचें म्हणणें। ह्या नाल्याचो गाळ काडटना पर्यावरण दूशीत जावचें न्हय हाची लेगीत देखभाल घेवन हें काम पुराय करपाचो ताकतिकेन वावर चालू आसा। थळाव्या लोकांनी सभानान उक्तायला की आतां हें काम बेगिनांतल्या बेगीन पुराय जातलें आनी हो नालो लीप जातलो। दिल्लीन आंदोलन करपी बायलां कुस्तीपटूंक न्याय मेळचो म्हणून मंगळारा मडगांवां थळाव्यांनी लोहिया मैदानाचेर मेणबत्ती पेटोवन मौन आंदोलन केलें। ब्रिज भूषणाक लागून आयज कुस्ती खेळपी त्रासान पडल्यात। दिल्लीत घडपी प्रकार गोंयांत घडल्यार मुखेलमंत्री ताका कशें तोंड दिता आसलो? गोंयच्यो चलयो गोंयांत सुरक्षीत आसात काय अशे प्रश्न आंदोलकांनी उपरासले।
7 जुनाक संवसारभर अन्न सुरक्षा दीस मनयतात. बरें अन्न निरोगी संवसारा कडेन घेवन वता. सुरक्षीत अन्नाच्या 5 तत्वांचें पालन करात, जाका लागून अन्न, वीख बाधा आनी हेर दुयेंसां टाळपाक जातली. शाकाहारी आनी मांसाहारी अन्न आनी कच्चे आनी शिजयल्लें अन्न वेगळे करात. ते दूषित जावपाक शकता. अन्न शिजयतना नितळसाण राखात. हात आनी पृष्ठभाग नितळ दवरात. अन्न सारकें शिजयात. रांदपा खातीर, पियोवपा खातीर योग्य आशिल्ल्या उदकाचो वापर करात. अन्नाची नाशाडी उणी करात. अन्न सांठोवपाच्या खातीर FIFO म्हटल्यार फर्स्ट इन फर्स्ट आउटचे अनुसरण करात. अन्न शिजयल्या उपरांत 2 वरां भितर खायात. अन्न गुठलोवपा खातीर दैनीक वा पॉलिथॉन वापरूं नाकात. अन्न तटको बारीकसाणीन वाचात. तुमच्या आहारात बाजरीचो वापर चडांत चड करात. विकास कामां खातीर ज्यांचो जमिनी गेला तांच्यांनी सारकी कागदपत्रां दिवची आनी आपलो मुबदलो घेवचो, अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. जांची कागदपत्रां सारकी आशिल्ली तांकां मुबदलो दिला. कोणाचोच मुबदलो आडोवन दवरचे नात अशें ताणें विकास यात्रे निमतान धारगळ वाठारांत आयुष हॉस्पिटलाची पळोवणी करपाक गेल्ल्या वेळार स्पश्ट केलें. ह्या विकास यात्रे वेळार केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी हेर भाजप कार्यकर्ते ह्या विकास यात्रेच्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. शेतकारांक अनुदान दिवपाक शेतकी खातें अपयशी थारलां. आर्थीक नजरेन परवडत नाशिल्ल्यान कितल्याशाच लोकांनी आयज शेतां करपाची सोडून दिल्या. कांय लोक शेतां करतात पूण सरकार वेळार अनुदान दिना. ते खातीर फुडाराक शेत वेवसाय बंद जातलो अशी भिरांत दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान उक्तायला. देखून शेतकारांक वेळेर अनुदान दिवची अशी मागणी ताणें केल्या. मॉन्सून आजून मेरेन केरळांत पावूंक नाशिल्ल्यान गोंयांत तो आनीक 4 दीस तरी पावपाची शक्यताय ना. म्हणून भुरग्यांच्यो शाळा 10 दीस तरी फुडें धुकलपाची मागणी समाज कार्यकर्ता तारा केरकरान सरकारा कडेन केल्या. दुसरे वटेन हवामानांतल्या बदलावाक लागून गरमी हिसपा भायर वाडल्या. गरमी सोंसूं नजो जाल्या. गरमीचो विद्यार्थ्यांक त्रास जाता, देखून पालक सारके हुस्क्यांत आसात. गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी तारा केरकरान केल्या. फाटल्या म्हयन्याच्या तुळेंत गांवठी सुकी मिरसांग आतां बरीच सवाय जाल्या. सद्याचें मोल पळयत जाल्यार अंदू मिरसांग गोड जाली अशेंच म्हणचें पडटलें. बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजारात तर मिरसांग्यो 300 ते 400 रुपया किलो आसा अशा मोलान उपलब्ध आशिल्ल्यो. फाटल्या म्हयन्यांत हीच मिरसांग हजाराचेर पाविल्ली. समाधानकारक पीक आनी आतां पावसूय लागीं पाविल्ल्यान मिरसांग्याचें मोल देंवल्या अशें कांय विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा.
पावसाच्या आगमनाक आतां थोडेच दीस उरल्यात, मात अशें आसतनाय बायथाखोल बेतोडा बायपास रस्त्याचे चालू आशिल्ले रुंदीकरणाचें काम आजून पुराय जावंक ना. फाटल्या दिसांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून माती व्हांवन रस्त्यार आयिल्ली. देखून फाटल्या 2.5 म्हयन्यां सावन संत गतीन चलपी हें काम पुराय जातलें तरी केन्ना असो प्रश्न उप्रासीत समाज वावुरपी विराज सप्रेन तिडक उक्तायली. कामाच्या ह्या संतगतीक लागून प्रवाशांकूय अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. देखून रस्त्याचें हें काम भौशीक बांदकाम खात्यान बेगोबेग पुराय करपाची मागणी लेगीत सप्रेन केल्या. फोंडें शारांत आशिल्ल्या हॉटेल मिनिनो इमारतीच्या तळमाळ्याचेर आशिल्ल्या आंचल ह्या कपड्याच्या दुकानाक उजो लागलो. इन्वर्टराक शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान कपड्याचें दुकान लासून काबार जालें, अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली. उजो पालोवपा खातीर 5 टँकराचो उपयोग करचो पडलो. व्हडा प्रमाणांत दुकानांत कपडे सांठोवन दवरिल्ल्यान उजो राती उसरा मेरेन पालोवपाचो यत्न दळाचे जवान करताले. उज्यान व्हड प्रमाणांत कपडे लासून गेल्ल्यान लाखांनी रुपयाचें लुकसाण जालें. थळावो आमदार रवी नायक हाणें उजो लागिल्ल्या दुकानाची पळोवणी केली आनी लुकसाण भरपाय दिवपाचें आश्वासन ह्या वेळार ताणें दिलें. उत्तर गोंयांत वागातोर आनी शापोरा वाठारांत नायजेरियन बायलो बेकायदेशीरपणान वेवसाय करतात. ह्या संदर्भात गुन्यांव आनी भ्रश्टाचार नियंत्रण संघटनेचो उपाध्यक्ष चंदन मांद्रेकारा सयत आसगांवच्या लोकांनी अंजुणा पुलीस स्टेशनाचेर निवेदन पत्र दिलेलें आसा. रातच्या वेळार नायजेरियन बायल्यो वागातोर आनी शापोरा वाठारांत रस्त्या कुशीक उब्यो आसतात. हाचो परिणाम स्थानिकांचेर जावचो न्हय, हाका लागून ह्या प्रकरणा संदर्भात थळाव्यांनी कागाळ नोंद केल्या, अशें चंदन मांद्रेकारान स्पश्ट केलें. रडार स्पीड गन ह्या यंत्रणेचो उपयोग करून रस्त्याचे नेम मोडपी मनशांचेर कारवाय करपाची मोहीम गोंय येरादारी पुलिशे कडल्यान खरपणान कडकपणान सुरू केला. भरवेगान गाडयो चलयतना तशेंच मोबायलाचेर उलयत गाडयो चलयतना ते शिवाय सीट बेल्ट आनी स्पिडीचो उपयोग चड करतना हेल्मेट ना घालप ह्या सारक्या गुन्यांवांचो हातूंत आस्पाव आसा. ह्या वेळार गोंयांत येवन पर्यटक तशेंच गोंयकार लेगीत नेम मोडटात ते स्पीड गन रडाराचेर दिसून आयला. म्हत्वाचें म्हटल्यार पणजेन सदचे 130 ते 140 गाडयो चलोवपी मनीस येरादारीचे नेम मोडतात, अशी म्हायती गोंय येरादारी पुलिशे कडल्यान मेळ्ळ्या. मंगळारा बाणावले धाड घालून 50,000च्या घुवळी वखदा सयत मुंबयच्या 40 वर्सां पिरायेच्या बायलेक रंगे हात धरले. ही धाड घालून पुलिसांनी 5 ग्राम MDMA ही घुवळी वखदा जप्त केली. ही कारवाय गुन्यांव फाट्याचो पुलीस निरीक्षक दत्ताराम राऊत हांच्या फुडारपणा खाला केली.
हडफड्या मोबायल टॉवर उबारपाक थळव्या लोकांनी खर विरोध केला. ज्या जाग्याचेर रेंज ना थंय टॉवर घालपाकूच जाय, पूण टॉवर आसात थंय आनी दुसरो टॉवर कित्याक असो प्रश्न थळाव्या लोकांनी उपरासला. मांद्रेच्या थळाव्या नुस्तेकारां खातीर चकचकीत नवें मार्केट बांदून दिल्ले, पूण ताचें नियोजन सामकें जावंक नाशिल्ल्यान मार्केट तशेंच पडून उरलां आनी विक्रेत्यांक मार्केटाच्या भायर रस्त्याचेर आपलें सामान विकचें पडटा. तेका लागून ह्या मांद्रेकाराचे जे आसा मांद्रेकार नुस्तें विकपी तांचे खूब हाल जालेले आसा. देव दिता आनी देवचार नाडटा अशी गत मांद्रेच्या विक्रेकारांची जाला. थळाव्या नुस्तेकारां खातीर चकचकीत अशें नवें मार्केट बांदून दिल्लें, पूण ताचें नियोजन सारकें जावंक नाशिल्ल्यान मार्केट तशेंच पडून उरलां आनी जे विक्रेते आसा नुस्तेकार तांकां मार्केटाच्या भायर रस्त्याचेर बसून आपलें सामान विकचें पडटा. मडगांवां दिसान दीस कोयराचो प्रश्न तोंड वयर काडीत आसा. कांय दिसां पयलीं लोकांनी तांच्यो आदल्यो वस्तू पुनर्वापरा खातीर दिवचो असो उपक्रम मडगांव नगरपालिकेन चालीक लायिल्लो. मात ह्या उपक्रमा वरवीं ज्यो वस्तू आयिल्ल्यो त्यो तश्योच पडून उरल्यात असोय आरोप शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावयो कुतिनो हाणें केला. ह्यो वस्तू गुड्ड्याक मारून दवरिल्ल्या कारणान त्यो पेड्ड्यार जातल्योच, मात ताचें रुपांतरण कोयरान जातलें अशें सावयो कुतिनोचें म्हणणें आसा. दिवचलेच न्हय तर वाठारांतल्या हेर उद्देगीक वसणुकेंतले कांय प्रकल्प बंद पडल्यात. हे मान्य करतना बंद पडिल्ले उद्देगीक प्रकल्प परत सुरू करपाच्या नजरेन सरकार यत्न करतले अशी माहिती उद्देग मंत्री माविन गुदिनो हाणें दिली. दिवचले सयत हेर उद्देगीक वसणुकेंतल्या बंद पडिल्ल्या उद्देग प्रकल्पांचे सर्वे करतले अशें माविन गुदिनो हाणें सांगलें. ते एके कार्यावळीच्या निमतान दिवचले आयिल्ले. दिवचलच्या उद्देगीक वसणुकेंतले कांय प्रकल्प बंद पडल्यात. त्या विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना गुदिनो उलयताले. कस्टम खात्या कडल्यान बेतूल किल्ल्याचो ताबो मेळ्ळ्या उपरांत ह्या किल्ल्याची आसा तशी प्रतिकृती उबारतले मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान परतून आश्वासन दिलें. बेतूल किल्ल्याची 2500 चौखण मीटर जमनीचो ताबो कस्टम खात्या कडेन आसा. ही जमीन आमी तांचे कडेन मागल्या. कांय दिसां भितून कस्टम ही जमीन पुरातत्व खात्याक दितले अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. 350व्या शिवराज्य अभिषेक सुवाळ्याच्या निमतान बेतला आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री उलयताले.